जो गोवा मायल्स ॲप आसा ताची मार्गदर्शक तत्वां पयलीं जारी जावपाक जाय आशिल्ली। तातूंत टॅक्सीवाल्याचो जो कितें विरोध सुचोवण्यो आसा ते सरकारान पयलीं मागोवपाक जाय आशिल्ले आनी मागीरच ती मार्गदर्शक तत्वां लागू करपाक जाय आशिल्ली। पण हांगा सगळें परतें जालां। हाची कारवाय जावपाक जाय म्हण मागणी सुदीप तामणकारान केल्या। RDX गोवा खातीर आल्तीनच्यान विशाल साळगांवकर। सो असो फाल्यां कोणूय उठून येतलो खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर इन्क्वायरी करतलो, पूण बेस कितें आहा तुमचे कडेन? लिगली जर वतले जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन तुमी कितें खंयचे डॉक्युमेंट्स बीन सबमीट केल्या? तुमी आज इन्क्वायरी जर डिमांड करता जाल्यार तेजेर खंयची तरी एक बेस आसूंक जाय, एक डॉक्युमेंटेशन आसूंक जाय ऑन वॉट बेसीस ती इन्क्वायरी जावची शी दिसता तुमकां। पळय, तुका आतां पयलीं कितें सांगलें की ज्यो गोवा मायल्स जो एप आसा ज्यो गायडलायन्स पयलीं फ्रेम जावपाक जाय आसल्यो, फ्रेम जावन त्यो तितून जवळ जवळ 20-25 हजार टॅक्सीवाले इनवॉल्ड आहात, स्टेक होल्डर। तेंचे सजेशन ऑब्जेक्शन कितें आहा तें मागोवपाक जाय आसलें सरकारान आनी मागीर इम्प्लिमेंट करपाचो निर्णय घेवंक जाय आसलो। हांगासर हें सगळें जालां, तें परतें जालां। गायडलायन्स मागीर काडल्या, पयलीं एप लायला 2-3 म्हयन्या पयलीं, इम्प्लिमेंटेशन केलां। जो एप तो पिरियड मेरेन गायडलायन येसर तो इलिगली चल्ला। पूण हे सगळें पळय कितें आसा आनी हेचेर आनीक खूब पुरावे। हे पळय आतां तेंचे कडेन आमी RTI तर मागात, तो पयर कोण तरी तेंचो प्रेस घेवन सांगतालो विनाकारण आमकां हॅरेसमेंट करता। अरे हांव म्हणटा तुमकां जेन्ना जेन्ना आमी RTI डॉक्युमेंट मागता तुमकां दिवपाक कितें जालां ट्युरिजमाक? तुमकां RTIक लागना? कॉर्पोरेशन बाकीच्यो जर सगळ्यो गोश्टी दिता जाल्यार गोवा मायल्सा बद्दल कित्याक दिना? आमी सादे प्रश्न तेंचे कडेन मागलेले की कितल्यो गाडयो एपा अंडर चलता, तेंचे नंबर दिवचे, तेंचे ड्रायव्हरांची नांवां दिवची, ते ड्रायव्हरांचे बॅच नंबर दिवचे, पूण ते दिवपाक सोदिना। पूण ह्यो ज्यो गोश्टी जेन्ना लिपयल्यो वयता तेन्ना खंय तरी दुबाव येता किंवा थंय तरी कितें तरी भानगडी चल्लेल्यो आसा आनी ह्यो भानगडी जर बंद करपाक जायो जाल्यार तशें सफिशियंट आनीकूय खूब पुरावे आमचे कडेन आसा ते आमी सांगला। ते इन्क्वायरी कमिशन अपॉयंट करून इन्क्वायरी कमिशना मुखार आमी मांडटले।